IIT सांग्यारूच जातली आनी फुडल्या 15 दिसां भितर IIT विशींचो निर्णय जातलो अशें सांग्याचो आमदार सुभाष फळदेसाय हाणें सांग्या वाठारांतल्या अपग्रेडेड जिमाचें उक्तावण केल्या उपरांत ताणें सांगलें. तशेंच जिम नवो बांदूंक ना पूण जिमाक लागपी मशिनां आनी हेर साहित्य नवीं आसात अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. ह्या जिमाचे म्हणजे हो नवो जिम न्ही. जिम पयलीं आशिल्लो आनी गेले अनेक वर्सां जे पयले इक्विपमेंट स्टार्ट केल्ले ते वॉर्न आवट जाल्ले, वेर एंड टेर आशिल्ले आनी सगळेच इक्विपमेंट चलनाशिल्ले. आयज परत एक फावटी सादारण ते 10 लाख रुपयांचे नवे जिमाचे इक्विपमेंट हाडले आनी तो परत एक फावटी फर्निश केलो, ताका बरो बोर्ड घालो सकयल आनीक बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आवश्यक आसात त्यो सगळ्यो गोश्टी हांगा हाडल्यो. जे जुने इक्विपमेंट आशिल्ले ते स्पेशली परत एक फावटी रिपेर करून घेतले आनी आयज फूल फ्लॅज जिम हो आयज सांगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक आमी दिल्लो आसा. आनी दुसरो क्वेश्चन म्हळ्यार IIT लोक थोडे उलयता IIT गेली सांग्या वयल्यान तेजे वयल्यान कितें म्हणटा? IIT सांग्यारूच जातली. एक 15 दिसां भितर कळटलें की IIT खंय स्थापन जाता, पूण सांगे मतदारसंघांतच जातली. IIT खंय वचचें ना. IITचो सगळो प्रोसिजर जाल्लो आसा आनी IIT निश्चितपणान सांग्यारूच जातली. थोडे लोक उलयता की IIT गेली आमी धांवडायली अशें बी म्हणून. IIT धांवडोवपा खातीर न्ही. IITचे आयले, इन्स्पेक्शन जालें, ही जागा जी आसा ती जागा ताका फिजिबल नाशिल्ली. IIT म्हणटा ती दोंगराचेर जावपाक शकना. आमी IIT खातीर जो जागो दिल्लो, जो IIT सकयल वचपाचें ताचें सॉयल टेस्टिंग जातकच दॅट सॉयल इज नॉट गूड फॉर कन्स्ट्रक्शन. तातूंत भितर मडी हें आसा, तातूंत भितर डिप्रेशन म्हणजे सॉयल कॉन्टेंट पळय आनी इट इज नॉट सपोर्टींग दी कन्स्ट्रक्शन. सो त्या खातीर IIT हांगच्यान रिजेक्ट जाली आनी ती सांग्यारूच जातली.